सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो आयचो मिनी ब्लॉग हांवें सकाळी असो स्टार्ट केल्लो आनी आयचो दीस म्हणटा तसो मातसो बिजीच आसलो. सगळो शेड्यूल जो आसलो तो बिजी आसलो. सो किचनान येताच नाही सगळ्यान पयलीं केस जे आसा ते वयर बांदून घेतले, कारण म्हाका ते लायक ना सकयल आसलेले. तेजे मागीर म्हाका न्हय हांगसर म्हणटा तशें कांदो टमाट बीन कट करून घेवपाचे आसले. सो ते कट करून घेतले फटाफट. म्हटल्यार आयज कामां जी आसली न्हय ती भरपूर अशी आसली आनी त्याच बरोबर एक रेसिपी सुद्दां हांवें शेअर केल्ली, ती तुमी लॉंग व्हिडियोन पळोवं शकता. सो आमी जेन्ना बी टमाट यूज करता न्हय तेन्ना तेजे बियो ज्यो आसा ते पयलीं काडून घेता. अशे तरेन म्हटल्यार एका आयदनान जर तुमी उदक घेत आनी ते बरें क्लीन करून घेत जाल्यार तेजे बियो ज्यो आसा न्हय ते आपुणूच अशे बऱ्या तरेन येता. सो अशें हांगसर हांवें टमाट म्हणटा तशें कट करून घेतले बारीक अशें, आनी तेजे मागीर कांदो बीन म्हणटा तसो कट करून घेतलो. ओली कोथंबीर बीन जे कितें जाय आसलें तें अशे तरेन कट करून बारीक अशें कट करपाक जाय, बरें लागता. तेजे मागीर म्हणटा तशें म्हाजे फीश जे आसा ते एक्वेरियमांतले तेंचे म्हणटा तशें खावपाकूय म्हणटा तशें काबार जाल्ले. सो तेय बीन म्हटलें सोमतेच करून घेवया. सो हांगसर हांव ऑप्टिमम यूज करता. एक्चुली हांव दुसरें यूज करता बट सद्या ऑप्टिमम आसा. सो ते मातशें ग्रायंड करपाक जाय आसलें म्हाका. सो ताका लागून अशे तरेन बारीक करून घेवया म्हटलें, कारण मोठे अशें तांकां घालूं शकना. सो असो आसलो धाकटो असो मिनी ब्लॉग आनी अशे तरेन पॅक करून दवरले. आवडलो आसत जाल्यार लायक करा.